पयसल्यान हांगर आयले आमकां हॉस्पिटल हे तुवें हॉस्पिटल लिंक हॉस्पिटल जावचें बांबोळी हेचे खातीर तुमी आमच्या सगळे जे आंदोलन करते आसा तांकां पाठिंबो दिल्यात कितें सांगूंक सोदता मॅडम? आता इतुले प्रोजेक्ट येताय थिंग नाका आसलो कोडे ते पयशे घाताय. आता दिस पर्टिक्युलर हॉस्पिटल इज अ नीड ऑफ एन आर. आता तुम चोयाय बांबोली हॉस्पिटला बेड नाही, हिंग बेड आसन लोक ना. आता कायद्या प्रमाणे हे स्टार्ट जावपा जालो. आता 5 वर्स जाली हे बंद आहा. आता 5 वर्स बंद दोन हे करपाक कितें सोदताय? असेंब्ली हिंग शिफ्ट कोतलाई हे आमदारान सांगोचें. आता हे विश्वजीत राणे कोडे खातें घेवन आहा तो दोतोरूय न्हू. भलायके तेका चड खबर आसपा जाय आसलोली, कित्याक एवरी सेकंड मिनट यू कुड से एवरी सेकंड डेट गोज एज द क्लॉक कोण नाल्यार कोण बर ना जाता. कितलेशे सिनियर सिटीजन आहाय, कितलीशीं धाकटीं भुरगीं आहाय, तांकां 24/7 ऑब्जर्वेशनाचेर दवरपा पडटा. कोण डेथ बेडाचे आसताय, कोण ऑक्सिजनाचे आसताय. तुमकडे ऑक्सिजन तर तुमको मेळपा ना, कित्याक झाड कातोवन काबार केले तुमी आनी तुमी आतां एसी वार घेताय आर्टिफिशियल. सो नो एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम युअर. सेकंडली विश्वजीत राणेको इचाता तशेंच हांव सीएमाको इचाता. आमगे प्रमोद सावंत जो ओडिला आनी चड खातीं घेवन आहात तो. आतां प्रमोद सावंतानूय सांगपाचें आमगे सीएमान आनी तशेंच विश्वजीत राणेनूय सांगपाचें हें तुमगेलें मोना केदो हांव ओपन करपाचें. कित्याक आयज स्टेटमेंट केला विश्वजीत राणेन, देव हुंय उलयत ते तोणा तो हुंय मुखार वयतलो. आतां विश्वजीत राणेको इचाता हे दोंगर कातोर म्हूण देवान सांगलो तुका, हिल काटिंग कर म्हूण देवान सांगलो तुका, टीसीपी डिपार्टमेंट हाडूच परमिशन दिता ही देवान सांगलो म्हूण दिवपा लायलें परमिशना. रस्त्यार लोक येता दीस आनी रात. देव सांगत मुकोता आयज तो स्टेटमेंट दिता. देव हुंय आपणाको उलयला, दिगंबराको उलयला तेश कोन्न आनी आतां देवान सांगिल्लें म्हणटरी तो कोत्तलो कितें करपा आहा तितलें. देव तुकाय आपयतलो जजमेंट दिया. तेदो कितें सांगता तो म्हाकाय आयकोन दी मातशें, कित्याक देव आमकां उलयना. देव तुका उलयता बऱ्यान उलयता मरे. आनी हे सगळे येवन उडकी मान येयले ते सगळे देवाकू सांगून येयलोले. बीजेपी सगळे येयलो हाय काँग्रेसाचो ते देवाको इच्चान येयल्ले आनी सांगून येयल्ले. सो आतां तुका इच्चाता हांव. आतां देवान तुका कितें सांगिल्लें बाबा हॉस्पिटला बद्दलू ओपन करपा हाय चालू कोतले. कितलेशे मेरीट लिस्टाचे दोतोर आमगे अवेलेबल आहाय गोंया, तांकां जॉब ना. हाडाय मरे कॉमेस कोराय मरे ते. हिंग सो बांबोल धांवत म्हळ्यारू तो मनीस मेलो. हिंग बोगले आहा तें हॉस्पिटल तूं बंद दवरलो आहा. नाका लोकोडे तूं प्रोजेक्टान लोकांगे ऑड्यार घाताय, फोर्सफुली घाताय नाक म्हणटा तो देखून आनी लोकां रस्त्यार येवन ते स्टॉप करूंक पडटाय. आतां पयशे नाय जाल्यार भिके बसाय. कित्याक हे कॉमेस करपाचें लोकांक जाय म्हूण आयज रस्त्यार येयलो आहाय. सीएमानू आश्वासन दिलो आहा की आपण हुंय ऑपरेट कोत्तलो. म्हळ्यार हे सायडी विश्वजीत सांगता देवागे सांगणे प्रमाण रावता म्हणटो. सो आतां एक सायडी प्रमोद सावंत सांगता आमगे सीएम की आपण कॉमेस कोता. दुसरो विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर सांगता देवान सांगिल्लें म्हणटरी कॉमेस कोत्तलो. आतां आमी सगळीं देवाको मागताय तुजे पैकीनूय देवान तकलें घायल्या पुर म्हूण आनी हे कॉमेस केल्या पुर म्हूण. कित्याक देव उमक्या जाणांको उलयता म्हूण आयज कळ्ळें. कित्याक फाटीं दिगंबराको उलयलो आतां तुका उलयला. सो आतां कितू जाणांको उलोवपा आहा म्हूण कोण जाणा आनी कितुलें गोंयचें बरेपण आहा म्हूण कोण जाणा. कित्याक येयलो दिसाक तुमी जेन्ना म्हणटाय आमी लोकां बारबर आहाय म्हूण आश्वासन दिताय, ऑल फॉल्स प्रॉमिसीस यू ऑल प्रीच बट यू ऑल डोंट प्रॅक्टीस. फकत उलयताय आनी ते पोके फार माताय. वी आर fools to believe you type of fools that you all are fooling people. Every second day you all are fooling people. आनी आम होऱ्यानू म्हळ्यारू आमकां न्हू तुमचे वयल्यान विस्वासू गेलो आहा. आयज लोक रस्त्यार येता प्रत्येक कडेन चोवपाक गेले जाल्यार डिस्ट्रक्शन, मॅसिव डिस्ट्रक्शन.
आज एक्टिविस्ट बाय सोताय ओ आतां तुम तेंक चोयाय मरे तेंगे हालत चोयाय तेंगे हांगा स्ट्रायका वचपा टायमू दिसू तेंगेले घरां बसोन तेंगे भुरगीबाड्यां बारबरू बसपा टायम आयज हे ओतांकू बायल्यांनू ते उपाशन कोताय. दिस इज नॉट द वे. एवरी सेकंड डे आनी हो सरकार म्हणटा सबका साथ सबका विश्वास, कोण विकास कोताय आनी विश्वास कोताय सगळें ऑल गॉन डावन द ड्रेन. दिस इज नॉट हॅपनिंग. लोकांक घेवन मुखार वचपा जाय. आयज गोंय प्रत्येक कडेन चोयल जाल्यारू डिस्ट्रक्शन चलता. आयज हो तालुका जो आहा हांव आतां येतालें येते दोणां हांव चोयतालें दोनी वाटीन रस्ते केले. दोंगरार वचपाक कोण न्हिदपा वचपा आहा तो खबर ना. दोंगरार थिंगा आख्खें कन्स्ट्रक्शन चलता. एका वायट हॉस्पिटल वायट एलिफंट कोन्न दवरलो आहा. अरे जेन्ना लोक तुम म्हणटा आमकां तुमचे प्रोजेक्ट नाकाय ते बंद उडोयाय आनी कितें जाय म्हणटाय ते कमेस कोराय मरे. 100 बेड घालून दवरलो हाय हुंय 40 तुमक बूक कोन्न दवरताय. उल्लोस साठी हाय ती आमकां दवराय. कित्याकू ते केदो कमेस जाता ते खबर ना. आतां आमकां हिंगा मकसोदा तुमकां पयलाण घालूं पडटलें कित्याक देव पयल तुमकां सोदी घेतलो. आयज जेन्ना हो लोक जेन्ना भायर येवन तुमकां मागोता भीक मागोता बाबा हें स्टार्ट कोराय हॉस्पिटलू तुमचे पांय पडपा पडटा. तुमी भीक मागपा येताय आमकोडे वोटा टायमार. आतां भीक मागोवंक पडटा तुमकोडे. काम जालो वयच मेलो वयजा हातीन दाण दिलो तेचो कमाय सरकारा केली. आज प्रत्येक कोडे आमच्या हातीन दाण दिलो हाय आनी आम बोबाड मान उलमान तुम सांगो पडटा तेरे आसोन तुम आयकोय नाय. तुम बेरी जालो हाय. हो सरकार जालो हा बेरो. दॅट्स वाय आय कॉल इट बटर जॅम पार्टी. कित्याक खूंय वयताय थिंगसर बटरान जॅम लायताय तुम आमकां फोटोयत आसताय. दिस इज वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा. सो हांव प्रत्येक लोकांको मागोता जेन्ना तुमी हे रस्त्यार येताय फॉल्स आश्वासन दिताय डोंट फॉल अ प्रे फॉर दिस टायप ऑफ सरकार. हो गव्हर्मेंट आम पेजे लायतलो लायलो हाय. आज पर्यंत तुम चोयाय कितें बेनिफीट आमकां जात तेश कोन केलो हा गोंयकारां जात तेश कोन. मोपा एअरपोर्ट येयलो एअरपोर्टा टायमार सांगिल कितें जॉब दितले म्हूण गोंयकारांक. आज गोंयकारां एअरपोर्टा भितर सोडपा टिकेट माताय जॉब सोडूच. आज युनिटी मॉल प्रेशरायज कोण घाताय लोकांक सांगताय जॉब मेळटले म्हूण. अरे तुमचे पाड पडो मेल्ल्यांदो कांयच जावपा ना. तुमकां जे पर्यंत देव आपयना न्हू ते पर्यंत गोंयचें गोट्टान जातलें. सो हांव पयलेंय सांगतालें आतांय सांगता हांव दीस रात उठ्ठा न्हिदता चड मरे तुम शिराप सोडटा कित्याक तुम भुरग्यांगे तोंडातू हाताय. फ्युचर जे जनरेशन अपकमींग जनरेशन जे आहा न्हू तेंगे तोंडातू हाताय. आज गोंयकारांक कितें जायें लायट जायी प्रत्येक घरांक. बरे रस्ते जाय उदो जाय. हर गल में नल म्हणटाय ते नळ आहाय बट तितून उदो ना. नळ सुकोन गेले आमचे भाशेन म्हळ्यार उदो ना. सो ते नोडूय ना आनी तो जलूय ना. आतां एक एड्युकेशन धाकटे भुरग्यांक दॅट इज मेन वीच ऑल हॅव टू. प्रत्येक कडेन हॉस्पिटल गरजेची वीच ऑल हॅव टू. बट इन बेजीक नेसेसिटीज जे आहाय त्यो आमकां गोंयकारां मेळनाय. जॉब्स मेळनाय आनी मागीर म्हणटाय तुमी पुर्तुगेज धांवताय कोण लंडन धांवताय कित्या लागून जॉब्स मेळनाय. आयज हो लोक एकठांय जाला होकोत तुमकोडे मागोता जे हॉस्पिटल तुम रेडी कोन्न दवरलो हा ते तुम स्टार्ट कोराय म्हूण. ते हॉस्पिटलूय भायर रोट आसता भितर कोण सोद घेयना म्हूण. मातशें AI आनी ते ओपन कोराय आनी जे लोकां जे मागताय लोक जेन्ना तुमकां मागोता मातशें कमेस कोराय म्हणून मातशें CMाकूय सांगता आनी तशेंय विश्वजीत राणेकूय सांगता जात तितू बेगीन देवाको उलोय आनी कमेस कोरे. दुसरो दीस हिंगा येवपाक पयल्या दिसा पावूंक ना आनी एक आंदोलन घेवन आसलो सांतिश देवाचें. हांव ओल्ड गोवा सोटिया हिंगा येयला पेडणे नागरीक समितीचो एक मेंबर आनी गोवा स्टेट सिटीजन फोरमाचो प्रेसिडेंट. आयज दूख दिसता लोकांच्या मदें हिंगा गोंयकारांक वयता थिंगा अपरायसींग वयता थिंगा आंदोलनां. कित्याक
गोंयकारांक आमकां रस्त्याचेर कित्याक भायर सरोंक जाय? ही मागणी मागता पळय ती तुमचे कडेन बऱ्या भाशेन दिवपाक जायना आनी जे पळय डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट हाडून ते आमच्या तकलेर घालतात तेचेर आमी निशेध मारता आनी जे प्रोजेक्ट बरे केला ते टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर ते तुमी हे पळय वायट एलिफंट करून दवरल्या. आतांच आयको येता म्हाका की हिंगा इंडियन कावन्सिल ऑफ इंडियन मेडिकल कावन्सिलान या 100 बेडीड हॉस्पिटल जाय आसले तेजे 4 डिमांड आसले. हे 50 आनी 150 डॉक्टर्सांचे पळय हे आसले ते 200 करपाक एक रुरल एरियान 100 बेडीड हॉस्पिटल आनी तो आयचो पळय बांदलेल्या कडेन आहा. पुणून जे लोकांक हिंगा पळय घेतलेले ते फुंयच्या थोडे घरा कडेन सोडे पगार घेतात पळय आनी फुंयच्या हा सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट केले आनी हो हिंगा वायट एलिफंट केलो. सो जे पळय 50 हेतून सुबेज घेतलेले ते तिका हे तो तुमचे कडेन फुलफील करूंक जायना ते बंद करचे आनी 150 दवरचे कित्याक तुमचे कडेन तर हेचेर हे करूंक जायना आनी इंडियन मेडिकल कावन्सिलारूय हेचेरूय चवकशी करची हे कित्याक जायना पळय ते हेचो डिमांड आहा आमच्या पेडणेकारांचो की हे पळय वायट एलिफंट पळय करून दवरला. आयज गरज आहा हो फास्टस्ट डेव्हलपिंग तालुका हो पेडणे तालुका तोच नेबरींग स्टेट आहा महाराष्ट्राचे जे महाराष्ट्राचे हे लागून हे घेवपाक ट्रिटमेंट घेवपाक गोवा मेडिकल कॉलेजीन येता. गोवा मेडिकल कॉलेजीन कितलो प्रेशर येता आनी तुमचे कडेन तर 100 बेडीचो हो आतां मुंबय इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयलो जे आतां पायपलायनीन तुमचे येते व्हडले मेगा प्रोजेक्ट आहात. हे आतां हाका कितें इन केस ऑफ एक्सिडेंट ओ इन्सिडेंट तुमकां पळय नियरस्ट तुमकां हिंगा ट्रिटमेंट करूंक मेळटलो इन्स्टेड ऑफ गोईंग ऑल द वे टू GMC लोकांचो जीव साल्वार जातलो. ही सुविधा केल्या पळय ते हितून धर्म जात कांय ना रिलिजनाचेर कांय ना गरीब जायना एक हॉस्पिटल एक नेसेसिटी हो कित्याक गव्हर्मेंट हो कित्याक हेचेर अन्याय करता हो कित्याक हे करना. दुसरे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आहा जाल्यार तुमी रोखडेच पुलिसीक घालून ते तयार करतात आनी जो टॅक्स पेयरांचो पळय केल्लो तो कित्याक तुमी स्टार्ट करिनात? फूंय तुमकां अडकून येता. तुमी इव्हेंट्सांक करपाक तुमी क्रोडांनी पयसो मोडटात आनी हे हॉस्पिटल जायना. आतांच आयकता 9 CRाचो हे काडले टेंडर काडलेले कोणाक तोय तसोच वायट एलिफंट करून दवरतले तिका कबूतर खाना करून बेडी आहा हिंगा स्ट्रेचर आहा काल पळयतालो हे सगळे तुमचे कडेन आहा अनयुटिलायज जाता. पण हे कित्याक पेंट मारून दवरतात कितले फावटी मेंटेनन्स केले 4 फावटी मेंटेनन्स केले कित्याक दाखोवपाक ते बोल्सान वयता. सो मेंटेनन्स एट द एंड ऑफ द डे इतली व्हडली प्रॉपर्टी आहा म्हाका दिसता खंयच्याय प्रायवेट पार्टीक दिवपाची तुमची तयारी आहा पळय. आयज आमी पेडणे तालुकाक हे जे आंदोलन चलता ताका लागून आमी आयज हिंगा येयलो आहाय कित्याक दूख लागता चोवपा आमगे सिनियर सिटीजन आमगे पाय ते आमगे आतां ओके ते आतां घराको बसोन तेणी बरे भाशेन तेंगे एन्जॉयमेंट करपा टायम येयलो आसलो पूण हांव दिसता आयज हे वतान ते बस स्टँडा कडेन बसोन हे हॉस्पिटला फाटल्यान मुखार ते आतां आंदोलन कोत्ताय. हे आतां BJP सरकाराचें आमकां मुखार गिफ्ट हे न्यू इयर गिफ्ट आमकां येदो व्हडलो हॉस्पिटल बांदून बसून तेणी आजून पूण हे फूल फ्लेज हॉस्पिटल करूं ना. आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट इज गूड रोड्स गूड मेडिकल हेल्थ एंड गूड वॉटर सप्लाय. पूण हिंगा गव्हर्मेंटान 3 पॉयंट दिश्टी पडनाय. कित्याक दिश्टी पडनाय कित्याक तांकां ओली दिश्टी पडटा कॅश करून ते बॅग मेळपाचे ते हूंय प्रॉफिटेबल आहा थिंगा प्रोजेक्ट थिंगा मुखार चलताय. फॉर एग्जाम्पल हांव सांकवाल काल सोन हिंगा येयला पेडणे येयला सांकवाल आमचे कितू प्रोजेक्ट येता थिंगा भुतानी एक आहा आमचो जोकोटे अजुनूय मागीर अदोरा दी गोवा आहा तशें जायते प्रोजेक्ट आहा थिंगा. तांकां दिसांनी एक रातीन तांकां प्रोजेक्ट परमिशन दिलो आहा तेंगेले सगळे सेटलमेंट करपाक बेगी ताबडतोब तुगे एक्शन दिलो आहा तांकां. पूण जे लोकांक जाय ते प्रोजेक्ट ते आजून पूण स्टार्ट जायनाय. हॉस्पिटल हेंकां लोकांक हिंगसोन पेडणेसून बांबोली पावता म्हणल्यार तो सपोज सिरियस आसा जाल्यार एम्बुलन्सा थिंग पावता म्हणल्यार तो मेलो म्हणल्यार गव्हर्मेंटान मनशाचे वालोरू ना लायफ आमचे गोंयकारां लायफा व्हॅल्यू दिवना. आमची गव्हर्मेंट कितें जाय व्हडलो हायवे जाय हायवे कन्वर्जन लँड कन्वर्जन करपाक हायवे लागून ते एक्सपर्ट. पूण हे हॉस्पिटलाचे ताबडतोब एक्शन घेवपाचें कंप्लीट करपाचें जे मेडिकल सपोर्ट हे आमगे सिनियर सिटीजन लोकांक आमचे गोंयकार नीज गोंयकारांक मेळपाचें लागून ते मुखार सरचे नाय. हे मागता हांव प्रमोद सावंता कडेन तो डॉक्टर तूं CM जावन डॉक्टर जावन बसून तूं ही हॉस्पिटल गोंय दिश्टी पडना. लोक बसलो आहाय आतां हिंगा उपासन करताय ते दिश्टी पडना. केसो डॉक्टर तूं आमी विचार पडले केसो डॉक्टर तूं आतां
हांव मागता CM अकाउंट ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तूंय बसून बोर नालो एक पाटी आतां तूं बोर जाला गोड जाला कितें लागून गोड जाला बिकॉज यू टू व्हेरी गुड केअर ऑफ युअर हेल्थ तशेंच हे लोकांची पसून केअर घेवपा तुवें कित्याक हे लोक तुगे मागीर मुखार तुमकां बेसांव दितले देव तुमकां बेसांव आनी दितलो कित्याक दितलो कित्याक हे लोकांक तुका बरें मागलें तुगेलें तूं आतां सद्याक कन्वर्शन को भायर सरला हे आमचो हर्बल गांव आरांबोल गांव पाड करपाक तूं मुखार सरलो आहा कित्याक कन्वर्जन सारकें एक्सपर्ट जाला तूं दिश्टी पडना तुगे 39A आनी 72 कित्याक कितें डिस्ट्रक्शन जातलें आमकां हिंगा देखून तुका लोकांनी म्हणून तुका सपोर्ट केला ब्लॉक केला म्हणून तुवें आतां हें कॅन्सल केलें तुवें हितून तुका ताकद आहा करपा जाल्यार एक बारीकशें हॉस्पिटल तुका इतली पयशे येताय पयसो गव्हर्मेंट भरपूर आसा BJP गव्हर्मेंट तिजोरी भरपूर आहा आमकां खबर आहा कित्याक तुमगे विटमीन एम केन्ना बंद जायना हे एक बारीकशें हॉस्पिटल आमच्या गोंयकारांक कितें जायना कितू पूण त्रास करता आमी गोंयकारांक एवरी वे आमी प्रोटेस्ट कोत्ताय शिमल्या प्रोटेस्ट कोत्ता आतां पेडणे बी प्रोटेस्ट चालू आहा सकयल काणकोण भितर प्रोटेस्ट चलता आमचे सांकवाल करताली गांवा भितर प्रोटेस्ट चलता सगळे प्रोटेस्ट चलता आमी भायर सरला ओली प्रोटेस्ट करपाकू सो हांव मागता CM तूं डॉक्टर आसतला पुतू म्हूण तुका हांव प्लीज लोकांचे मातशे मागणे आयक आनी हे मागणे तुमकां लोक तुमकां दितलो पयशे तुमगे बऱ्या खातीर दितलो तुमगे बरें जावं दी म्हणून म्हणटलो आमचे गोंयकार लोक हे आनी प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे तुमचे हे काम ताबडतोब जावपाकूच जाय बेगी विश्वासन दियाय हे हॉस्पिटल बेगी जातलें म्हणून आनी कमिटी करून तुमकां बरें फेसिलिटी मेळटलें म्हणून हांव हें मागता तुमचे कडेन थँक्यू म्हणून सगळ्यांक पहिलेच फावट ह्या उपोशणाक उपस्थित आहा कितें सांगूंक सोदता ह्या हॉस्पिटला बद्दल विचार करचो पडटलो कारण हें हॉस्पिटल बांदून ठेयलां आनी आमकां पेडणेकरांक बांदतल्यान पयलीं कोणान घातलें अशें म्हाका दिसता जर तो बांदता आसतना न्ही विचार केलो जर आपल्या पिरियडान जर सोंपयलो जाल्यार बरी गोश्ट जातली कारण तो हॉस्पिटल बांदच्या पयलीं मुख्यमंत्री जालो पण त्या मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं मिनिस्टर जो आसलो तेंचो विचार दोगांचे पटत नासले तर आमच्या आमदाराक किंवा आमच्या मुख्यमंत्र्याक संदी मेळ्ळी त्या टायमार तेणी हॉस्पिटल बांदला खरा पण आतां तो राग काडटा तो बांदला म्हणून तो आडोवपाचो तेतून करून आमचो आमदार आसा तो चड हुशार आसा कारण कसलें आंदोलन केलां जाल्यार ताका टायम नासता कित्याक तेचे दुसरे कार्यक्रम आसता कारण काय गेले फावटी आंदोलन केलां जाल्यार ताका मांद्र्यान चड काम आसलां कारण ताका एंटरटेन करपाचो आसला आनी जाणट्यांक तांकां हेले आंदोलनांत ती वाट लावन दवरली तेच्या उपरांत हरमला आमचो आंदोलन जालां त्या टायमार ताका दर्या रापण मारपाचें आसलें ते कार्यक्रम तेचे बदलूय येता आसले पण ताका ते लोकां खातीर ताका कांयच पडलेलो ना आनी आतां सांगपाचें म्हणजे ताका हॉस्पिटलाची गरज आसा पण तो थंयसर ढोलक्या वाजयता कन्वर्जनाचो तो आतां ते मुख्यमंत्र्यान ताका सांगला आतां हॉस्पिटलाचेर बोला नाका तूं कन्वर्जनाचेर ढोलक्या वाजय तो ढोलक्या वाजयता आतां असेंब्लीन थंय तो कन्वर्जनाचेर तो तेणी विचार करूंक जाय एक तर आमच्या आमदाराची हें बरी आसा ते काल भुरग्यांनी कार्यक्रम दवरलो ताका आतां मोठेपण मेळ्ळा आतां तो करता तो कार्यक्रम त्याच्या पयलीं ताका मोठेपण मेळा नासला थंय आनी ते भुरग्यांक आतां ना विलाजान ताका तेच्या सायडीन स्टेटमेंट दिवचो पडलो कारण तो कार्यक्रम जावंक जावो तर खरो ह्या आमदारान कितकी हुशारपणा करता तो तेणी विचार करपाचो आमचे पेडण्यातले लोक पिशे ना पेडण्याचे लोक खूब हुशार आसात कारण प्रत्येक फावटी जेन्ना जेन्ना अन्याय केलो त्या टायमार इलेक्शना टायमार सगळ्यांक दाखयल्लो आसा आनी हेकाय तो टायम येतलो तर तेणी आतां विचार करच्या पयलीं कारण आंदोलन करता म्हणान तूं फुडें वचून दुसरे दिसा स्टेटमेंट काडटा की जाता 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 ही फकाणां करता तूं आमची प्रत्येक फावटीचो असो हे आसा स्टेटमेंट की काय तरी विशय काडलो आतां म्हाका सांग कन्वर्जन कितकी वर्सां चल्लां आतां ताका जाग येयली आतां ते हॉस्पिटलाचेर काडूंक चर्चा त्यो आतां तो कन्वर्जनाचेर काडटा ताका मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा तो स्क्रिप्ट दिल्लो आसा तो आतां स्क्रिप्ट घेवन बसला हॉस्पिटलाचेर तो बोलना तेणी विचार करचो पेडणेकार पिशे ना आनी आदी राजकारण्याकाय खबर आसा गव्हर्नराकाय खबर आसा पेडणेकार काय आसात ते आदी भाशणां जाल्लीं आसात बोलावनाय गेल्ले आसा टायम येवन येता धन्यवाद सांगा तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचो एक सदस्य तुळशीदास राऊत आयज आमच्या ह्या साखळी उपोशणाचो तिसरो दीस आमकां गेले 2 दिवस विविध सामाजीक संस्था प्रतिनिधी माजी सरपंच उपसरपंच माजी झेडपी कलसावकर सतीश शेटगांवकर यांच्यानी उपस्थित राहून आमच्या ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिला त्यांचे आम्ही समितीच्या वतीन धन्यवाद मानता हे हॉस्पिटल सुरू जावचें म्हणून गेले 2 वर्सां आमचो प्रयत्न चालू आसा
आणि आमकां खात्री आसा की ह्या लोकांचो जो सहभाग आहा त्या हिशोबान आमकां ह्यो सक्सेस मेळटलो. हे हॉस्पिटल फूल फ्लेज विथ सगळे फॅसिलिटी जे प्लान फॅसिलिटी आसात ते आणि GMCच्या अंडर हे हॉस्पिटल चलतले अशी आमकां आशा आसा. खूब जाणां म्हणटात चडशे प्रतिनिधी जे आहात ते म्हणटात की ना ह्या पेपर आमी चेक केलो तितून GMC लिंक हो शब्दच खंय ना. शब्दाक महत्व ना. ही हॉस्पिटल जी पायाभरणी केल्या आणि जी त्याची आखणी केल्या तेतून जे सोयी सुविधा जे नमूद केल्ले आहात ते सोयी सुविधा जवळ GMCच्या मिनी GMC कशे आसत मिनी GMCन जे फॅसिलिटी आहात ते फॅसिलिटी हय मेळचे अशा तरेन ह्या हॉस्पिटलाची आखणी त्यावेळचे आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, मनोहर भाई पर्रीकर मुख्यमंत्री, राजेंद्र आल्लेकर सभापती यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे हॉस्पिटलाची बिल्डिंग उभी रावल्या आणि तसे ते फॅसिलिटीज तेका पेडण्याच्या लोकांक मेळचे अशी तेंच्यांनी आखणी केल्या. आणि खंयच्याच प्रतिनिधीन थंय GMC लिंक हो शब्द आसा ह्या शब्दाक म्हत्व ना. जी फॅसिलिटी जे नमूद केल्या थंयसर जे पेपरार जी फॅसिलिटी आमकां ऑर्डरी बरोबर जी फॅसिलिटी मेळ्ळ्या RTI अंडर ते फॅसिलिटीचो अभ्यास करचो आणि ते फॅसिलिटी सामान्य CHCन खंयच्याच ना. ते फॅसिलिटी जे आहात जे प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स GMC हेतूनच आसत. सो तेच फॅसिलिटी ह्या पेडण्याच्या हॉस्पिटलान केल्या. सो ते फॅसिलिटी आमच्या लोकांक सामान्य लोकांक मेळचे. जसं आमच्या अमोलान सांगले तसे जो पेशंटाचो भार पेडण्यातल्या किंवा बाजूचे जे सावंतवाडी ह्या सिंधुदुर्ग ह्या भागातले जे पेशंट आजिलो किंवा GMCचेर भार घालतात तो भार निश्चितच कमी जातलो. हे तेंच्यांनी लक्षात घेवचे आणि हे जाता तितके बेगीन हे हॉस्पिटल सुरू करपाचो प्रयत्न करचो. हेतून जे फॅसिलिटी प्लान केल्या ते फॅसिलिटी पूर्ण तरेन दिवपाचे आणि GMCचेच डॉक्टर हय उपलब्ध करतले अशी फॅसिलिटी दिवची अशी आम्ही मागणी करता. तुम्ही सध्या ह्या हॉस्पिटलाचो विषय पेडणे नागरिक समिती मार्फत आणि सोशल माध्यमांतल्यान जनजागृती व्हडा प्रमाणात केल्यात. काय सांगूंक सोदता तुम्ही? आता जनजागृती करची पडली व्हडा प्रमाणात कित्याक पेडणेकार आमचे खरे तर पेडण्याचेर फक्त पोर्तुगीजांचे 150 वर्षे राज्य असले आणि उर्वरित गोंयाचेर 450 वर्सां असले. पण आमची तितकी पिढी हे स्वातंत्र्यान जास्ती जगलेले आहोत ते कमी. पूण दिसता असा की पेडणेकार इतके नेवळट जाल्लेले आसत की सादे येवपाक भियेतात. कांय लोक खरेच बरे आसत. काल 74 वर्साची जाणटी सुद्दां येयली. पूण आमचे आयचे भुरगे कित्या खातीर रावतात आणि खंयच्या त्या सोऱ्याच्या 2 गोटा खातीर जेव्हा तेंचे कडेन इव्हेंट जातात तेव्हा तेंचे जे मिटिंगे चलतात थंय सोऱ्याचो सर्रास वापर चलता म्हणून कळटा. म्हणजे ह्या सोऱ्याच्या 2 गोटाच्या आशेन फाटी रावतात असं आता दिसांक लागला. आणि म्हणून हो आंदोलन आमकां इतके दीस सुद्दां करूचो पडटा. त्याच्या फुडें पेडणे तालुका नागरीक समितीन अशी चल्ल्या की आता विवेक गांवकर उलयताना सांगलें की आमकां आतां हेचे फुडें आमरण उपोशण ह्या लायनीन वयचा पडटा जाल्यार जाता. पूण तेव्हा असंय दिसता की ह्या हॉस्पिटलाक अजून मेरेन 4 फावटी कलर काडला तेंच्यांनी भितरल्यान पेंटींग केला. आयज वयशात जाल्यार खंयच्या 3 स्टार हॉटेलां इतक्या तरी आसा 5 स्टार म्हणा न्हय 3 स्टार हॉटेलां इतक्या सुद्दां थंय बरा चकचकीत करून दवरलेला. पूण कित्याक करतात एवरी टायम इलेक्शन येता खंयच्या तरी तेच्या आदी एक पेंटींग जाता थंय. सेम वे हे आता फुडला 27 इलेक्शन येयसर रेंगाळत दवरपाची अशी तेंची आयडिया दिसता. पूण जाला काय हेतून की एक तर हो झगडा असा सगळो BJPचाच पूर्ण जो राज्य कारभार असलो हॉस्पिटल सुरू मेरेन आता मेरेन भाजपच्याच हातीन आसा तेंचीच सरकारां आसत. पूण तेंच्यांनी मिसयूज कसो करतात तेजो तर आपल्या भितरल्या झगड्यां खातीर हो त्रास करतात. तो त्रास जाताना तेंच्यांनी अशें केल्लें आसा की एका खंयच्या तरी आतां विश्वजीत राणेक त्रास करपाक प्रमोद सावंत हे सगळें करता अशेंच म्हणचें पडटलें सरळ सरळ. कित्याक तर तेंच्यांनी पयलीं सगळी बांदकामाचे टेंडर आसता तेन्ना कितें तेंचे पर्सेंटेज आसता ती घेतलेली आसतली. तेंच्यांनी हांगा अपॉयंटमेंट केलें म्हणजे 25-30 हांगा स्टाफ घेतलो नया हॉस्पिटलाक म्हणून. तो आज प्रत्यक्षात हांगा ना स्टाफ अशें दिसता. कित्याक लोक वयतात ते म्हणटात खंयच कामाक हो ना तो ना अशें दिसता. दुसरें म्हणजे जो मनीस जो हांगा हेल्थ ऑफिसर आहा तोय इनकॉम्पिटंट आसा. तेका मुद्दम इनकॉम्पिटंट दवरला. कित्याक जेंच्यांनी जो स्टाफ घेतलेलो भायलो तो आयज खंय तरी मडगांव बिचोले हांगासर डेप्यूट केला आणि पेडण्याच्या नांवार ते पगार घेतात. दोतोरूय घेतात टॅक्निशियन घेतात बाकीचो स्टाफ हे सगळे पगार घेवन अशें करतात. म्हणजे कित्याक हे जाता अशें दिसता आमकां तर आमचे दोनूय इम्पिटंट आसा अशें म्हणचें पडटलें. कित्याक एवरी टायम आमचो MLA कितें म्हणटा सतीश शिरगांवकरांनी सांगलें तशें ते कितें म्हणटा लोकांनी विशय उलयलो काय तो आपूण विशय उलयता क्रेडीट घेवपाक. फाटले फावटी झोनिंगा टायमार हेंच्यांनी अशेंच सांगलें सुरवात केली आणि ठरयलें तेंच्यांनी चोपड्या रस्तो बंद करया. आमी म्हटलें इल्लिगल गजाली आमी करया नाका राजकीय मार्गान वचया. जे झोनिंगाचें नोटिफिकेशन येयलां तेका 16 ऑक्टोबर मेरेन टायम आसा ऑब्जेक्शन घालपाक. आमी तेचे मेरेन घालया तर ना आमी तशें करया. आमी आयकोंक ना तर पेडणे मांद्रेची उदरगत असो विशय काडलो एक
उदरगत काढलो विषय, पण आम्ही त्याचे आयकोंक ना. यांच्यानी लोकांची दोन, एका माजी आमदारान आणि सध्याच्या आमदारान दिशाभूल केली लोकांची की झोनिंग कॅन्सल झाले म्हणून. त्यांच्या खातीर झोनिंग कॅन्सल जावंक ना. जेन्ना आम्ही 16 तारखेक 2569 ऑब्जेक्शनां फायल केली त्या दीस ते झोनिंग कॅन्सल जाला. कित्याक आमी त्या दीस रिक्वेस्ट करपाची सोडली आणि त्या दीस आमी चॅलेंज करता म्हटलें तुमकां, तुम्ही झोनिंग कशें ते करून दाखया की आमी ऑफिशियली आमची ऑब्जेक्शनां घातली सगळ्या लोकांनी. पेडण्या गांवांतले, पेडणे तालुक्याचे आमी 5 झोन केल्ले. त्या 5य झोनांतल्यान सगळ्यांनी रात दीस पावस पडटालो त्या दिसांनी फिरोन रातचे सुद्दां कमी शॉर्ट टायमान इतले काम केले. पूण आमदार कितें करता, आमदार हो कोणाच्या हातींतले बावले जाला अशें आमकां दिसता आणि आमदाराचो कितेंच उपयोग ना. म्हणून जनतेक कित्याक येवचें पडटा रस्त्यार. लोकप्रतिनिधी जेन्ना पिड्ड्यार जाता तेन्ना आमकां येवचें पडटा. आणि सतीशान आतां म्हटलें तशें की खरेंच हेची लोक हेका जागा दाखोवची पडटली आमकां. पूण आमचे पेडण्याच्या लोकांनी जागे जावची गरज आसा. तांकां दिसता की ती आधार योजना, सामाजीक आधार योजना ही हेंच्यांनी चालू करूंक ना. ती खलप जेन्ना आसलो तेन्ना चालू केल्या ती गजाल. ती खंय तरी पालयाच्या एका गांवांत एका बापायक भुरगीं पळयनात म्हणून ती योजना सुरू केल्ली. 1989 ती सुरू जाल्ली आणि ती फुडें केली. हे फक्त दुसऱ्याचे कॉपी करतात. हेच कॉपी न्हू, हेंचे केंद्र सरकारूय तशेंच आहा. नरेगाचे आतां कितें तरी दुसरें केलें, रामजी कितें करून सोडलें हेंच्यांनी. म्हणून हे फक्त क्रेडीट घेवपाच्या कामाचे लोक आसात इतलेच. आनीक हेंचें कितें ना. आनी हेंकां जर समजचें ना जाल्यार आमी शुअरली ठरयलां की 16 तारखेक आमी सायन मारून दितले. आमी जे आमरण उपोशणाक जे तयार आसात लोक ते सायन मारून दितले. 30 तारखे मेरेन तेंच्यांनी सांगला तो टायम आसतलो. नाजाल्यार आमरण उपोशणाक हांगाच परत आमी बसतले हे शुअर आसा. सरकारान चॅलेंज जाल्यार चॅलेंज घेवची. इतले 100 कोटीचे बांदलेले जे हॉस्पिटल आसा ते वेस्ट करचे न्हू, पिड्ड्यार करचे न्हू. ते लोकांक युटिलायज करपाक दिवचे. आणि जे स्वताचे वशिल्याचे तट्टू आसात पळय, जांकां तुमी हांगा अपॉयंटमेंट दिल्यात आणि ते घरा बसून पगार घेतात, हे तुमचे मेन कारण अशें दिसता. म्हणजे त्या 25-30 लोकां खातीर तुमी सरकारचे 100 कोटी तुमी शिरकोवन दवरलात. ही सगळ्या आहा ती सरकारची नाकर्तेपणां. खंय कितें करपाक जाय तें करना. लोकांच्यो मागण्यो ज्यो कितें आहा त्यो लोकांच्यो गरजो कितें आहा हे सरकार लक्षांत घेयना खरें म्हणचें जाल्यार. म्हाका आनी एक विशय सांगपाक जाय. ह्याच सरकारान आमचे पेडण्याचो स्टेडियम भाड्याक दिल्लो. हे हॉस्पिटल फाटल्या 5-7 वर्सांचे बंद आहा. ते भाड्याक जर दिल्ले जाल्यार एटलिस्ट कितें तरी पयशे हांकां मेळटा आसले. म्हणून ही कोणी कित्याक बुद्धी तेंचे कडेन घालूं नाकाय म्हणून. हॉस्पिटल ही ल्हान भुरग्यां पासून ते जाणटे मेळून कोणाक पूण आयज हांव बरो आहा फाल्यां बरो आशीत म्हणून सांगपाक जायना. ही आयज लोकांची गरज आहा. बरें म्हाज्याच लोकांची पेडणे तालुक्यांतली गरज ना. ही सायडीक आमच्या सिंधुदुर्ग तालुका आहा थंय लोक हॉस्पिटल आसून वंचीत आहा. कारण हांव आयुश हॉस्पिटलान गेलो थंय सादारण दिसाक 600-700 पेशंट थंय आसता. ते हांगा करपाचें म्हाजी मागणी आहा की बेश्टे ओपन करूं नाका, फिती कापून तुमी सांगू नाका. हे फूल फ्लेज जावचे. जितक्या भाशेचे डॉक्टर आहात, तेंचे कर्मचारी आहात, तेंचे आनी कोण नर्सीस आहात, सगळे येवपाचे हांगा. जेणे करून तुवें हॉस्पिटलान येयल्लो बरो जावन वयचो, तो म्हापशा वयचो ना, पणजे तर वयचोच ना. अशें हॉस्पिटल जावपाक जाय अशी मागणी म्हाका सरकारा कडेन आहा. रिटायर जावन 10 वर्सां जालीं. तेणें हो बसपाचें हे न्ही. पूण हांव फुडले पिळगेक लागून बसला. तेंच्या खातीर आमी झगडटा. सो ती मागणी सरकारान आमची मागणी करची. धन्यवाद. तिसरे दीस तुम्ही सतत ह्या हॉस्पिटलाच्या आंदोलनाक सहभागी आहात. कितें सांगूंक सोदतात? नमस्कार. आज तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन जे आंदोलन सुरू केलां त्या हंगर स्ट्रायकाचो आज तिसरो दीस. मोठ्या संख्येन लोक जमतात. खास करून ज्येष्ठ नागरीक ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतात. वेगवेगळे संघटना आणि संस्थांनी आमकां सहकार्य केल्ले आसात. ह्या आंदोलनात सहभागी जाल्ले आसात. सगळ्यांचे पहिले म्हणजे कौतुक करता, धन्यवाद दिता. आज तिसरो दीस सतत हे आंदोलन वाढत आसा. लोक पार्टिसिपेटूय जास्त जायत आसा. आज मोर्जी, आगरवाडे चोपडे, पार्शीचे नागरीक मोठ्या संख्येन आज ह्या हितून सहभागी जातात. दीसभर थोडे लोक येवन मेळत असतात. आज म्हाका दिसता 3 दिसां भितर 300-400 लोकांची उपस्थिती जाल्ली. सगळ्यांनी आमकां सहभाग दिल्लो आसा. कारण ही काळाची गरज आसा, ही सगळ्यांची गरज आसा. हॉस्पिटल हो एक मूलभूत गरज आज जाल्ली आसा. शिक्षणा बरोबर आरोग्य तितलेच म्हत्वाचें आसा आणि हे सरकारची जबाबदारी आसा की बेगींतले बेगीन ते करचें. जशें सगळे जाण उलयल्या 8-9 वर्सां ही बिल्डींग तशी पडून आसा. पण ह्या आंदोलनाची एक सफलता म्हणटात की जी गेली 3 टेंडरां 3-4 वर्सां पेंडींग आशिल्ली ती टेंडरां आतां भायर सरली आणि ह्या टेंडरांक कदाचित एक 2-3 म्हयन्याचो टायम लागू शकता, मान्य आसा. पण ह्या कृतींतल्यान आमकां खंय तरी विजय मेळटा. दुसरो विजय म्हणल्यार ह्या 5 तारखेक हे हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ह्या मोठ्या बिल्डिंगेन शिफ्ट करपाचें आशिल्लें.
तातडीने त्याच्यो सगळे सुपस्कार करपाची तयारी जाल्ली, क्लिनींग बिनींग चालू आशिल्लें. जेन्ना आमी निवेदन दिलें आनी हाका प्रखर विरोध केलो आनी ताका आतां तांच्यांनी स्थगिती दिल्या. ते शिफ्ट करपाचें आशिल्लें आनी जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मोठ्या बिल्डिंगान शिफ्ट केलें की विशय सोंपलो, उद्घाटन करतले आशिल्ले आनी मेकळे जातले आशिल्ले. पण जेन्ना आमी आवाज केलो तोय विशय सायडीक उरलो. म्हणजे ह्या दोनी ह्या कृती समितीचो विजय असो समजता. आनी हे अशेंच आंदोलन जो पर्यंत हे आमची डिमांड आसा की फूल फ्लॅज 100 बेडेड गोवा मेडिकल कॉलेज लिंक हॉस्पिटल हे जो पर्यंत पूर्णत्वात येना तो पर्यंत हे आमचें आंदोलन चालू आसा. माझं नाव हा सकाराम केशव नागवेकर, हांव रेसिडेंट ऑफ आगरवाडा. आयज आमी हँगर स्ट्रायकाक तिसऱ्या दिसाक बसलेले आहात. हँगर स्ट्रायक करपाची जी आमची पाळी येयली ते आमच्या गव्हर्मेंटान हाडलेली आसा. ह्या हँगर स्ट्रायका खातीर बरेचशे आमचे सिनियर सिटीजन आनी भाव आमचे बसलेले आहात. यांची कळकळीची विनंती आहा सरकाराक की तेंच्यांनी हँगर स्ट्रायकचो आमचो अवश्य विचार करचो आनी हॉस्पिटल जे आसा ते फूल स्विंगान आमचे हॉस्पिटल आमचे तेंच्यांनी सुरू करचे. हांगासर जेन्ना पेशंट आमी हाडटात त्या पेशंटा कडेन पळयल्या उपरांत अशें दिसता की हॉस्पिटलान एकय सोय नासता. हांगासून रोखडेच हांगा काडटात, म्हापसा धाडटात, म्हापसासून GMCन चल म्हणटात, तो पर्यंत पेशंट वाटेर खलास जाता. अशे कितलेशेच केसी जाल्ले आहात. तरी हँगर स्ट्रायका तर्फे आमी एक सरकाराक विनंती करता, आमी सरकाराक दोशय दिता त्या विनंती करता की सरकारान तेचेर पूर्ण विचार करून आमदारान त्याच्यात लक्ष घालून ताबडतोब म्हणटा तसे आमचे मागणे पूर्ण करचे अशे आमचे तुमचे कडेन मागणी आसा सरकारा कडेन, अशी हांव तुमकां एक रिक्वेस्टूय करता. आमची मागणी जी आसा ती कायम आसा. जे पयलीं सुद्दां आमी मागणी आसली की हॉस्पिटलाची जी टेंडरां आसा इक्विपमेंट्स आनी कितें मेडिकल गॅस ती काडची म्हणून ती तांच्यांनी काडलेली आसा. आतां ते हॉस्पिटल जर सुरू करतलो जाल्यार डॉक्टर्स जाय, नर्स जाय, टेक्निकल स्टाफ जाय, ताची तांची प्रक्रिया आतांच सुरू करपा जाय, तरूच हे हॉस्पिटल सुरू जातलें. हॉस्पिटल सुरू करता म्हटलें आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस किंवा GMCचे जर डॉक्टर थंयच्यान हांगा हाडले जाल्यार ते एक दीस येतले, दुसरे दिसा येवचे ना, तेजी हे जावचें ना. म्हणजे हॉस्पिटल चलपाक शकना तशें. हे नवें हॉस्पिटला खातीर जो स्पेशल आनी मेडिकल स्टाफ जो जाय तेजें क्रिएशन करपाक जाय तेंच्यांनी. ताका फायनान्शियल सँक्शन दिवन हे रिक्रुटमेंट चालू करूंक जाय, तरूच हे हॉस्पिटल चलतलें. ही आमची म्हणजे अशें करचें आतां ताची आमची ही मागणी आसा. आनी हे मागणी प्रक्रिया तेंच्यांनी बेगोबेग सुरू करची अशें आमी मागता. आयज मोरजी, आगरवाडा, चोपडे आनी पार्शे हे गांवाची जबाबदारी आसा. चोपड्या नागरीक समितीचे आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह, मी आणि अमोल आमी हयसर येयल्लो आहा. ह्या हॉस्पिटल जावचं ह्या सगळ्या वाटेन आमी हयसर मागतो. तर हॉस्पिटल जावचं ह्या राज्यकर्त्यांनी केव्हा करपाचां हें तेंच्यांनी ठरोवपाचां. आमकां हयसर तशेंच ताटकळत दवरपाचें काय आमी मरासन हें उपोशण करपाचां आनी तेच्या उपरांत स्टार्ट करतले ह्या तेंच्यांनी ठरोवपाचां. आयज हयसर प्रत्येक लोकांनी हयसर येवपाची गरज आसा. आयज लोक कित्याक घरा कडेन रावतात म्हणून खबर ना. पार्टे किंवा खंयसर आफयले जाल्यार लोक थंय गर्दी करतात आनी हयसर गर्दी करपाची, हयसर गर्दी करिनात ना. सर लोकांक सगळ्यांक विनंती करता की 15 तारखेक तेंच्यांनी आमी जो मशाल मोर्चा हें करतलो तो सक्सेसफूल करचो आनी हयसर सगळ्या वाटेन पेडण्यां जाम करून सोडता. हयसर जे ऑपॉर्च्युनिटी जे जातले हॉस्पिटलान तेका मात तुमी थंयसर प्राधान्य मागू नाका. हय जे बसतले तेंच्यांनीच आपापल्या नोकरीचं प्राधान्य मागचा. हय मात तुम्ही मागूंक येवं नाका, कित्याक आमी हय बसलो आमच्या भुरग्याकच थंयसर प्राधान्य मेळचा आनी तुमी थंय मागूंक येवचा ना. फाल्यां सकाळीं थंय जर लायन जर लागली हॉस्पिटलान थंयसर त्या लायनीनय आमकां खंय तरी प्राधान्य जाय. अरे ते उपाशी रावलेले तेंच्यांनीच थंय लायनीन पयला वयचा असं म्हणून करा. थंय मात आमकां फाटी काडूं नाका, इतक्यात मागणी. नमस्कार. आमी जे हांगासर बसल्यात हंगर स्ट्रायकाक, जे आयज हांव आमचे आगरवाडा चोपड्या नागरीक समितीच्या वतीन हांगासर आमी आज येयल्यात आनी आमचो आगरवाडा चोपड्याचो फूल सपोर्ट ह्या आमच्या समितीक आसा. आनी हांव इतलेंच सांगूं सोदतां की सरकाराक की हांगासर जो कोस्टल बेल्ट तो ते आमचे जे आतां लागींच आमचे मोपा विमानतळ जाला, जांक आमचे आतां कांयशे भरपूरशे प्रोजेक्ट येता. आयज आमकां जो लोड आसा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर लोड आसा, जो GMCचेर लोड आसा, तो एवॉयड करण्या खातीर हे हॉस्पिटल सारकें गरजेचें आसा आनी कालांतर हे आमकां हॉस्पिटल जाय. आनी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन हे आमकां आमचें जें हॉस्पिटल आसा पेडणेचें सो आमकां हे चालू जाय. आनी रिक्वेस्ट करता की हे आमच्या सामान्य लोकांक जे आमकां पयस वयचें पडटा, जे म्हापसा जावं GMCन वयचें पडटा,
जर आमकां ही फॅसिलिटी हांगा जर मेळटा जाल्यार अतिउत्तम आणि हांव रिक्वेस्ट परतून एकदा करता गव्हर्मेंटा कडेन की हे बेगींतल्या बेगीन आमचें हें हॉस्पिटल चालू करता. तुम्ही पळयतात GNH.